म्हादयच्या उदकावयल्यान गोंय परत एक फावट तापपाक लागला। म्हादय वळोवपाचो प्रकल्प बेगीनूच चालीक लागचो म्हूण कर्नाटक सरकार हातपाय मारता आनी गोंयचे सरकार सुशेगाद आसा असो आरोप विरोधकांनी सरकाराचेर केला। काल कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री के सिद्धरामय्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। म्हाजें उदक हुंडावन व्हरपी कळसा बंडोरा प्रकल्प तयार आसा, ताचे एस्टिमेट आनी टेंडर लेगीत तयार आसा, पूण पर्यावरण मान्यता नाशिल्ल्या कारणान तांकां आडखळ येता। केंद्रान बेगीनूच ह्या प्रकल्पाक मान्यता दिवची अशी मागणी प्रधानमंत्र्या कडेन केल्या अशें सिद्धरामय्यान सांगलें। हाचेर काँग्रेसीन तिडक उक्तायला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वेळ वगड्यान आसतना एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्रा कडेन व्हरपाची गरज आसा अशें काँग्रेसीचो वरिष्ठ फुडारी रमाकांत खलपान मागला। एनवायरमेंट क्लिअरन्स तातडीन आपणाक दिवचे कर्नाटक सरकाराक अशी तो मागणी करता। ते सगळे फोटो तुम्ही आसा पळय ते करता। तो कारण सांगता कितें, तो कारण सांगता ते अशें खंय थंय उदकाचो दुश्काळ आसा कर्नाटकात। तो दुश्काळ जर ना करतले तर म्हादय बी तांकां तेवढेच व्हरपाक जाय। त्या खातीर इल्लीगल काम आतापर्यंत कर्नाटकान खूब केलें। आमच्या मुख्यमंत्र्या कडल्यान अशी अपेक्षा गोंयकार करता की जर तेवढेंतल्यान कर्नाटकचो मुख्यमंत्री पंतप्रधानाक मेळूंक शकता वचून आनी आपली मागणी मागता, आमचे गोंयचे सरकार करता कितें, आमच्या मुख्यमंत्र्यान तातडीन खरें म्हणजे सगळ्यात ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरपा वगैरे वगैरे घोषणा आमी फाटल्या दिसांनी आयकली। आता कितें करता, जर एनवायरमेंट क्लिअरन्स दिले भारत सरकार जर दिले तर आमची न्हंय गेली कायमची आणि फक्त म्हादय पुरती कायम हें उरचें ना। वेस्ट फ्लोईंग ज्यो न्हंयो आसा, गोंया वाटेन ज्यो न्हंयो व्हांवतात, न्हंयो आसूं, व्हाळ आसूं, पेरिनियल आसूं किंवा पावसाळ्या पुरते जे आसा ते आसूं, फाल्यां कर्नाटकाक सोंपें आन्सर जातलें। हें उदक आडय आनी बुराक मार दोन त्या दोंगराक आनी ट्रान्सफर कर तेवटेन दुसरे वाटेन। कारण कितें तर पिवपाक उदक ना। खरेंच पिवपाक उदक ना काय तुमकां शेतीक जाय तें उदक? जो आज डेटा आमचे पर्यंत येता त्या प्रमाणे हे सगळें उदक कर्नाटक सरकाराक ऊस पिकोवपाक जाय। पिवपाची प्रश्न व्हडलोसो तितलो कठीण ना। हे दाखोवन दितलो कोण सरकाराक? सो म्हणून आमची डिमांड आसा की गोव्याचो हित सांबाळपा खातीर तातडीन एक्शन जाय, पयले दिल्लीक चलात। म्हादय विकपा खातीर काँग्रेस आनी भाजप दोनूय पक्ष फिटूर आसात आनी दोगांय जाण मेळून केंद्रा कडेन सेटिंग करतात। विधानसभेत म्हादयच्या विशयाचेर हाऊस कमिटी काडिल्ली ती न्हिदल्या। फक्त प्रादेशीक पक्ष म्हादयक न्याय दिवपाक शकता आनी म्हादय खातीर झगडपाक लोकसभेत गोंयकार आर्जीक निवडून हाडटले अशें आरजेपीचो सुप्रिमो मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकारान सांगलें। आणि तो ग्रुप फॉर्म करून त्यांच्यानी म्हादय वाचोवपाचे मुवमेंट चालू केले। ते मुवमेंट चालू केल्यानंतर तितून आरजी जॉईन जावंक ना म्हणून आरजीचेर टिका केली, आरजीचेर प्रेशर हाडलो की तुम्ही युनायटेड कित्याक वचना म्हणून। आमी आमच्या स्टँडाचेर फॉर्म रावले कित्याक आमकां खबर आसलें की हे मुवमेंट काँग्रेसचे मुवमेंट आसा, हे मुवमेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा आनी हे मुवमेंट जर सरकार बदललो जाल्यार ते मुवमेंट बंद पडपाचे गॅरंटी आसा हे आमकां खबर आसलें। आनी तुम्ही पयले जशें कर्नाटकान सरकार बदललो तसो ते काँग्रेसचे जे पदाधिकारी आसले तेंच्यांनी तो मुवमेंट बंद उडयलो। तो मुवमेंट सिस्टमॅटीक स्लो केलो, बंद उडयलो। आता तेचें नांव सुद्दां सद्या मार्केटान ना, गोंयान ना। आता हे कित्याक केल्लें? हे फक्त राजकारणाक गोंयकारांक काँग्रेस आनी बीजेपीचे जे डबल इंजिन ना हे गोंयकारांक मात सुद्दां केअर करिना। हेंकां म्हादयचें पडोंक ना, हेंकां कोळशाचें पडोंक ना, हेंकां गोंयच्या जमनीचें पडोंक ना, गोंयकारांचें पडोंक ना। सो आमचो क्लियर कट एक मेसेज काँग्रेसीक आसा की काँग्रेसीन अमित पाटकरान तो प्रेसिडेंट आसा आनी बाकीचे एमएलए आसा आनी बाकीचे तेंचे जी कमिटी मेंबर्स आसा हे सगळ्यांनी कर्नाटका ट्रीप करपाची। सिद्धरामय्यान सांगपाचे की तुम्ही जर म्हादय आमची व्हरता आनी तुम्ही जर तेका लागून बजेट एलोकेट करून प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक सरता तुम्ही आनी शकतात जाल्यार आमी हांगाल्यान पार्टीच्यान रिजायन जाता म्हणून तुम्ही प्रूव करपाचे की तुमकां गोंयकार गोंय पयली, म्हादय पयली काय तुमकां तुमची पार्टी पयली आहा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीत नार्वेकार।